मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान गोवा आणि मनोज शर्मा आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर हांच्या जोडपालवान फुकट आयुर्वेदिक न्यूरोथेरपी मेडिकल कॅम्प आयोजित करपाचो आसा। हे शिबीर 21 मे ते 26 मे मजगती जातले। शिबिराचे उद्घाटन आयुष मंत्र्या हस्तुकी जातले म्हण माहिती आयुष मंत्री श्रीपाद नायकान सांगला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। सगळ्या गोंयकारां खातीर एक खुश खबर आसा की आयुष मंत्रालय आयल्यानंतर काही वेगवेगळ्यो उपचाराच्यो पद्दती आमच्या लक्षांत आयल्यो। आमची जी ट्रस्ट आहा मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान आणि आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर कोटा, डॉक्टर मनोज शर्मा जे आसात आणि एक नवी टेक्निक अशी काढल्या ह्या न्यूरोथेरपीत विदाउट एनी मेडिसीन, म्हणजे वखदाचो कसो नासतना फक्त हाताच्या उपचारांनी हे सगळे तरेचे जे कितें अशे तरेचे रोग आमी दिल्ले हातून मागीर न्यूरोथेरपी आसतली, कपिंग थेरपी आसतली, एक्युपंक्चर आसतलें, एक्युप्रेशर, अग्निकर्म, मागीर फ्रोजन शोल्डर, सर्विकल पेन, बॅक पेन, स्लीप डिस्क, एंकल पेन, वोकल कॉर्ड प्रॉब्लेम, मायग्रेन पेन, नी जॉइंट पेन, टेनिस एल्बो अशे तरेचे जे काही सामक्यो मेन अशे दुखापती जातात ताका क्युअर व्हडलेशें ना अशें हातूंच्यान मागीर ऑपरेशन शिवाय पर्याय ना अश्यो केजी पळोवपाचें काम जे आहा डॉक्टर मनोज शर्मा हे कितलेच वर्सां करीत आसा। त्यामुळे ताजी माझी भेट जाल्या नंतर गोंयच्या आमच्या सगळ्या भावा भयणांक ताचो लाभ मेळचो म्हणून आमी धाकणकर हॉस्पिटल वेला गोवा थंय वेवस्था व्हडली थंय आमकां आशिल्ली। त्यामुळे जवळ जवळ दिसाक 400 पेशंट आमी पळयतले अशे 21 ते 26 तारीख पासून हो कॅम्प चलतलो। आणि त्यामुळे मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान तुम्ही सगळे जाणात की ह्या हेल्थाच्या क्षेत्रात खूपच काम आम्ही सुरू करतात केल्लें आसा। गेल्या वर्षभरात आम्ही 3 मोठे आय कॅम्प केले। त्यातूंच्यान जवळ जवळ जे प्रसाद नेत्रालय आसा उडपी हांच्या जोड पावलान जवळ जवळ 4000 पेक्षा जास्त पेशंट आम्ही तपासले। तातूंच्यान जवळ 2,25,000 पेशंटांक आमी फ्री वखलां दिली आणि जवळ 200 पेशंट जे आशिल्ले ते कॅटरेक्टचे ऑपरेशन करून फ्री ऑपरेशन करून तांकां परत घरा पावयले। अशे तरेचे दर वर्सा 4 ऑक्टोबराक आमी अशे तरेचे सगळे टोटल आमच्यो ज्यो आयुषपॅथी आसात इन्क्लुडींग एलोपॅथी आनी आयुषपॅथी ज्यो सगळ्यांचो एक कॅम्प आमी 4 ऑक्टोबराक दररोज ओल्ड गोवा म्हजे रेजिडेन्सात घेतात आणि जवळ जवळ कितले 5-7 वर्सां हो हे जे उपक्रम चालू आसा मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठानाचो। त्याच बरोबर ब्लड डोनेशन कॅम्प आमी त्या हातूंच्यान घेतात। जवळ जवळ 60-70 असे डोनर त्यावेळी ब्लड डोनेट करतात। अशे तरेचे आरोग्य क्षेत्रात काम करपी मातृभूमी सेवा प्रतिष्ठान आणि आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर ह्या दोगांच्या विद्यमानान हो कॅम्प 21 तारखेक पिलार सुरू जातलो।